हांवें तुमकां 2 गोश्टी सांगल्या. आतां ते पयली, जे पळय तेजे दुवेस कोत्ताले पळय ते आतां ताज्या मुखार आयले तेन्ना ताका पळय कितलें बेसांव फावो जाला तें जुजेन दाखोवंक जाय आसलें. ह्या भाशेन जेन्ना ते तेजे लागीं येता तेन्ना, हांव कोण तो तुमी जाणो काय? तूं ह्या देशाचेर शासन कोत्ता पळय तो प्रधानमंत्री. तूं ह्या देशाक आनी तुजे सोरभोंवतणी आसा पळय त्या देशाक सगल्यांक तूं जेवण तें तूं दिताय. इतलेंच तूं जाणा काय? आमकां फकत इतलेंच खबर आसा कित्याक आमी ते दुसऱ्या देशांतल्यान आयल्याव. तुमी काय तुमी तुमच्या भावा कोणें केन्ना जेलसी केल्या काय? तुमचो एक धाकटो भाव आसलो, कितें तिंगा सोजमीकाय सारकी नासली म्हणून तुमी ताका फोंडान उडयल्लो काय? तुवें तांकां त्या फोंडेन घातलेलो काय? त्या फोंडान ताका उडयल्लो काय? आरे आतां हे सगळ्यो खबरो ताका कशें गमन आयले? थोड्या परिस्थिती कारणा पासत तुवें ताका थिंगासोर गुलाम कसो विकलोलो काय? वय आमच्या दुसऱ्या भावांनी सांगला म्हणून ताका आमी तसो विकलो. तूं सगळें कित्याक तूं विचारताय? हांवच तो अशें ताणें म्हटलें काय? हो ताणें तो सारको हिरो कसो मुखार येवन पळय जे कोणाक तुवें विकलोलो पळय तो हांवच तो जुजे हांवच तो. तुमी कितें म्हटलेलें? म्हज्या गांवाचो बोरो पळय तो उबो आसलोलो आनी तुजे सगळे गांवाचे बोरे पळय म्हाज्या मुखार ते बागोन आसलोले. पूण तेन्ना हांवें तें म्हणलें तें सोपोन पळयल्लें. आतां पळय कितें जालें तें. म्हजें सोपोन पुरें जालें. आतां हांव प्रधानमंत्री जालो. तुमी कितें चिंतात? अशें ताणें म्हटलें काय? तुजे सांगाता पळय जे कोणें वायट केलां केन्ना तरी ताका आमी लिसांव शिकोवंकूच जाय. एक दीस तरी ताका आमी तें दाखोवंकूच जाय अशें आमी चड करून म्हणटा. पूण जुजेन ह्या भाशेन करूंक ना. जे भावांनी पळय ताका वायट केलेले आनी पळय ते तेज्या मुखार आतां थिंगासोर बागोन आसा तांचे बरोबर ताणें वायट कितें केलें काय? आपल्या अधिकाराचो तेंगा फायदो घेतलो आनी तांचे कडेन ताजो बदलो घेतलो काय? आयज तुमचे मदें जायते लोक अशेंच करपाची कोशिश करतात. आयज तूं खंयचे जो दोशान आसा पळय ते तुका दाखोवंक सोदताय. हेंच तुजी कोशिश जावन आसा. तुज्या अधिकाराचो तूं फायदो करपाचो कोशिश करून आसाय. तुमची पळय ती गिरायस्काय आसा पळय ते थोडे लोक ताजेर गमन करतात. थोडीं जाणां आपल्याची सोबीतकायेचेर थिंगासोर ते गर्व करतात आनी ते मिजास करता म्हणून ते आतां जमनीर केन्ना उरोनान. जेन्ना क्रिस्त तुजे भितर ना पळय चालते भाशेन ह्याच भाशेन तुमी करीत रावतलीं. जुजेचे भितर सर्वेस्पर आसलो त्या पासत ताणें तशें करूंक ना. जेन्ना ताजे 10 भाव पळय तेजे मुखार येयले आनी ते दिमेर आसले ताणें तांकां वळखले. तुमी कुयतान आयल्यात. तांणी ताका वळखोंक ना पूण जुजेन ताका वळखलो. तुमी कुयतान आयल्यात. कित्याक आयल्यात? जेन्ना असो ताणें तांकां विचार केलो तर तूं चिंता आसता ते ह्या भाशेन कित्याक विचारला काय? हांवें न्ही ह्याच भाशेन विचार केलो. वो ह्या भाशेन कित्याक विचारता काय? कित्याक इतल्या निबोर काळजान तो तेजे लागीं वागता? वर्सात पळय ताणें तांकां पळयलो आनी तो तांकां वळखलो पूण तोरी आसतना पूण कांय नोको त्या भाशेन. कांयच नोको त्या भाशेन. तो तांकां वळखना भाशेन बाबडो कसो रावलो पूण निबोर आसलो आनी तो तांकां अशें विचारता तुमी खंयतान आयला असो तांकां प्रस्न करता. त्या उपरांत ताणें म्हटलें कानान देसान सावन आमी जेवण विकतें घेवच्याक आयल्याव. जुजेन थंय आपल्या भावांक ताणें तांकां वळखलो पूण ताज्या भावांनी ताका तांणी वळखोंक ना. तेन्ना जुजे थंयसर आपल्याचे पळय ते स्वप्नाचो उगडास करून म्हटल्यार पळय ते आपणाक स्वपन दाखयलें पळय ताचें उगडास करून ते 10 लोकांक पळोवन तो स्वप्नांत फ्लॅशबॅक 20 years बॅक शाशेम देसांत आनी ते देशाचे सोरभोंवतणीचे प्रांत ताका उगडास येवंक लागले. ते सगळें तो विसरलोलो 20 वर्सां आदीं. ताज्या जिवितान पळय कितले दूख कितले कोश पळय सगळे हें सगळें तो विसरलोलो पूण आतां तांकां पळोवन ताका ते सगळो उगडास आयलो. ताज्या भावांक पळोवन ते स्वप्नाचो उगडास आयलो. आतां आमी पळोवया ताजें रिएक्शन कशें आसलें. तेन्ना जुजेन पळय आपल्याक स्वप्नां पडलेलीं पळय ताजें उगडास करून
तुम्ही शिपाई जावन आयल्यात. तुम्ही जासूस जाल्ले आसात आनी ह्या देशाची दुर्दशा तपासूंक तुम्ही हांगा आयल्यात. तुमकां पळयताच हांव नको कित्याक म्हज्या मनान असो डावट येता. कसलो डावट? तुम्ही एक जासूस कशे ह्या देशाचे ते सगळें पळोवंक. तुम्ही एक स्पाय जावन आयल्यात. तेन्ना ते गाबोल्ले, सारकेच भियेले. तुमीच ते जासूस. दुखोल पडला म्हणून तुम्ही जेवण व्हरपाक अशें म्हणटात. तुम्ही व्हरोंक आयलात अशें म्हणटात, पूण आमचे देशाचे सिक्रेट तुम्ही जाणा जावपाक आयल्यात. तुमकां ह्या भाशेन पळयल्यार म्हाका अशें दिसता. तांकां अशें ताणें म्हणलें. आतां आमी पळोवया. तुम्ही हे देशाची कितें दुर्दशा आसा पळय ती पळोवपाक झुजेन तांकां म्हणलें. तेन्ना ताणें म्हणलें, ना ना दोनया, आमी तुजे दास जावन आसा. आमी फकत हांगासर जेवण विकतें घेवच्याक आयल्या. जुजे शाणो मुनी जावन आसलो. आतां तुमी पळयात वय लोक आतां खंयच्या परिस्थितीन पडला. आतां हेंची परिस्थिती कशी जाल्या. आतां हांची गोत कितें जाल्या पळयात. आतां ह्या लोकांचो स्वभाव कसो आसा तो पळयात. 20 वर्सां आदीं पळय ते घातकी आसले. 20 वर्सां आदीं आपल्याक जाय त्या भाशेन ते जियेताले. 20 वर्सां आदीं तांणी आपल्याच्या बापायकूच थाको फटयलो. 20 वर्सां उपरांत आतां जुजे पळोवंक सोदतालो. खंयच्या विशयाचेर तुमी जाणो काय? पयले ताच्या भावांनी ताका फटयलोलो. आपल्याच्याच भावाक पळय ताणें ताका अन्याय करून पळय 20 पळय ते आणे रुपयाचे ताका विकून सोडलोलो. जुजेन तांकां कांय वायट करूंक नासलें. ताका तेंचो पळय घातूय घेवंक नासलो. तरी आसतना त्या लोकांनी जुजेक तो अन्याय करून ताका तो विकलोलो. हे आतां तशेंच आसा काय? 20 वर्सां आदीं पळय ज्या भाशेन आसलेले पळय ते तशेंच आसा काय? ते कितें बदल जाला काय? हें पळय तें कितें तें तो जाणा जावंक सोदतालो. हेंच तें कारण. तो पळोवंक सोदतालो की हांचे भितर कितें बदल जाला काय ना. आतां चोतरायन आयकात तुमी भावा भयणानो. सर्वेस्पर पर्यान हेंच न्हू तो आवंडेता. तुज्या पासो ताणें आपल्याचे प्राण दिलो. तो हेंच आवंडेता. तोय तुजे भितर एक बदल पळोवंक सोदता. 20 वर्सां आदीं तुजें जिवीत कशें आसलें तें हांव जाणा. 30 वर्सां आदीं तुजें जिवीत कशें आसा तें हांव जाणा. तूं खंयच्या गांवांतलो, तूं कितें शिक्षण कोत्ताय आनी तूं कितें कोत्ता तें जाणा. तूं इतले पयसावन कित्याक आयला, तूं थिंगा कितें कोत्ता हें सगळें सर्वेस्पर जाणा. म्हणून तूं जाणाय काय? तो आवंडेता तुजे भितर बदल जावचो. तुज्या बाबतीन तो सगळें जाणा पळय तो सर्वेस्पर तो आवंडेता. तूं सारको बदलचो. त्या दिसा जुजे पासून तेंच आवंडेतालो. ताजे भाव बदलला काय? सुतरान आयकात भावा भयणानो. तुमी कितले वायट वो खोटे मनीस आसल्यारूय तरी आसतना सर्वेस्पर तुमचो जायतो मोग कोत्ता. जुजेच्या भावांनी ताजे लागीं सारकें वागूंक नासलें, पूण तरी आसतना जुजे तांचो मोगूच तो कोत्ता. पळय ते इतले निबर काळजाचे आसले पळय, तरी आसतना जुजे तांचो मोग कोत्ता. हें तो कशें कोत्ता तुमी चिंता आसतली. अशेंच न्हय. आतां आमी पळया 40 आनी 2 आवेस्वर आनी वोड 23. जुजेच्यान तांची भाशा पळय भाशांतर घेवन तो कोत्तालो. ह्या पासत तांकां तें खबर कळोंक ना. तांची भास पळय जुजेक ती सजमतालो. कित्याक जुजेक तांची भाशा तो सजमतालो. ते पळय जेन्ना उलयताले पळय ते चिंतताले पळय काय जुजे इजिप्तकार म्हणून आनी आमी कितें उलयतात पळय तेका सजमना म्हणून ह्या भाशेन ते चिंतताले. जुजे ह्यो सगल्यो खबरो आयकतालो. जुजे तांचोच भाव आसलो. तांची भाशा ताका बरी खबर आसली. ते जे उलयताले जुजे सगळे आयकतालो. तेन्ना पळय तांचे कडच्यान तो पयस वता. तो तांचे लागचो पयस वोसोन ताणें कितें केलें? रडोंक लागलो. जे लोकांनी ताजो घात घेतलो, ताजो दुवेस केलो, ते आतां ताजे लागीं आयल्या. जेन्ना जुजेन पळय तांकां पळयलें ताजे दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवूंक लागलीं. होच मोग. जुजे बदलो घेता पळय तसलो मनीस नासलो.
एकाचें दाग करून उलयता पळय तसलो मनीस तो नासलो. जुजे एक ओत्मीक मनीस जावन आसलो. ताजे वावरान ते ओत्मीकाय दिश्टी पडटाली. जे कोणें ताजो घात घेतलो पळय ताजे लागीं आयले तेन्ना तांचो ताणें मोग केलो. निबोर काळजाचो जालो पळय ताचें कारण कितें तो तांकां तपासतालो. निबोर काळजाचो जालो पळय ताचें कारण आतां आमी सोजमोलें. तो पळोवंक सोदतालो तांचे भितर बदल जाला वो ना. म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो, सर्वेस्पर हेंच आवडटा तुमच्या जिवितांनी बदल येवचो. तुमचे ओत्मीक जिवितान 10 वर्सां आदीं तुमचें जिवीत कशें आसलें, 20 वर्सां आदीं तुमचें ओत्मीक जिवीत कशें आसलें, ताका ती खबर आसा. तो आवडटा तुजे भितर बदल जावचो. तो तुका सजा दिवंक सोदिना. तुवें जें पातकी कामां केल्यान तो अशें आवडटा तुजो नाश जावचो न्हू म्हूण. सर्वेस्पर कोणाकूच दूख दिवंक सोदिना. कोणाकूच त्रास दिवपाक तो सोदिना. तो तुका सजा दिवंक सोदिना. तो तुजे भितर सुदारप हाडून तुका तो बेसांवांनी भरोवंक तो सोदता. जुजे त्या दिसा तांचे भितर एक बदल पळोवंक सोदतालो. आजून पासून तीच वायट काम करता काय? कोणाक तरी फटयतात काय? कोणाक तरी नागोयतात काय? ते निबोर काळजाचे आसले पळय ते आतां सोडून ते मोगांचे येतात काय? तांचे भितर कितें बदल जाला काय? तेंच तो पळोवंक सोदतालो. हे देशाची खबर घेवच्याक आयल्यात तुमी गुपीत जासूस. जेन्ना तो निबोर काळजाचो जावन उलयतालो त्या वेळाचेर त्या लोकांनी वोट दान अशें म्हटलें. ताणें म्हणलें ना ना म्हज्या दोनया तुजे येदास जेवणाचे वस्तू घेवंक आयल्या. आमी सगळे एकूच बापाचे पूत. तुजे दास हिंगाचो जासूस न्हय. आमी ते कोण सिपाई न्हय. आमी सारके सोपे मनीस. ताणें म्हणलें ना अशें जावचेंच ना. तुमी हे देशान कितें घडटा पळय ते पळोवंक आयल्या तुमी थिंगासर गुपीत आयल्या. अशें तो कित्याक म्हणटा? कित्याक तांचे भितरल्यान ताका तो काडूंक सोदता. आतां सिट्युएशन कशें आसा काय? तांची परिस्थिती कशी आसा काय? तांचो बापूय मेला वो तो जिवो आसा. तांचो धाकटो भाव पळय तो बेंजामीन तो जिवो आसा वो तो ना. ताका हें सगळें जाणा जावंक तो सोदता. आयज तो खंयच्या परिस्थितीन आसा? तो खंयच्या त्रासान आसा काय? कसो काय हांव तांकां आदार करूंक, कसो काय हांव तांकां बेसांव जावंक. तो तांकां बेसांवन भरूंक सोदता म्हणून तो तांची परीक्षा घेता. तुमी आयकात भावा भयणांनो. सर्वेस्पर आमकां बेसांवांनी भरूंक सोदता आनी त्या पासत तो आमचे जिवितान परीक्षा घेता. त्या दिसा जुझेन तांची परीक्षा घेतली ताचें कारण कितें? तांकां तो सजा दिवंक सोदिनासलो. ताका भरपूर बेसांवां मेवल्लीं आनी ती सगळीं बेसांवां आतां तो आपल्याच्या भावा सांगाता वांटूंक सोदता. आनी अशें तो तांकां दिवंक जाय जाल्यार तांचे भितर बदल दिसोंक जावो. म्हज्या भावा भयणांनो, सर्वेस्पराचे तुमचे खातीर एक खेरीत भाशेची उद्देश आसा. तिजी बरी योजना तो तुका सांगूंक सोदता. तो व्हडती बेसांवां दिवंक सोदता. हो संवसार सर्वेस्पराचोच. ह्या संवसारान जें कितें आसा पळय तें सगळें सर्वेस्पराचेंच. तो तुमचे दरेक गरज्यांक तो पुरो करतलो. तुजें दुयेंस पळय तें सारकें तें बरें करतलो. पयशांचे तुजे प्रॉब्लेम तो पयस करतलो. सर्वेस्पर तुजो हॉकमान तो सारकोच पुसून उडयतलो. ज्या कांताक तूं सांपडलाय पळय त्या कांतान तुका भायर काडटलो. ह्या पासत तुवें तुजोच पुरावो दिवचो पडटलो. तुवें दाखोवचें पडटलें तुजे भितर एक बदल जाला म्हूण. तुका तुज्या पळय त्या पातकी जिवितांतल्यान भायर सरोंक जाय. ते वायट हितूंतल्यान तुवें पयस सरोंक जावो. तुका पळय सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे पवित्र जिवीत तुवें जिवंक जाय. हें तुवें दाखोवंक जाय. जेन्ना सर्वेस्पर तुका तपासता, तुका पारखिता पळय, तुजी परीक्षा घेता, तेन्ना तुवें थिंगासर दाखोवंक जाय. तुजे भितर कितें सुदारप आसा पळय तें तुवें दाखोवंक जाय. आनी फकत तूं बेबदेपणांतूं आसोता जाल्यार आनी तूं फकत ती झगडी झुजा भितरूच तूं जियेताय जाल्यार आनी तूं दर एका वेळाचेर तुजे घोवा कोडे तुजे बायले कोडे झगडीत थिंगासर करीत आसा जाल्यार, वायट उतरां उलयतले, एकामेकाक तुमी मारयत आसतात, जाल्यार बेसन तुका कशें मेळटलें तुमी सांगात? कोणा तुमी अन्याय करीत जाल्यार वो तूं पवित्र काम तूं करीत जाल्यार, तुमी घोव बायलां आसतना पासून दुसऱ्यांचे बरोबर संबंद तुमी दवरीत आसा जाल्यार तुमकां बेसांव कशें जातलें तुमी सांगात?
तो तुमची परीक्षा घेता कित्याक तो तुमकां बेसांवांनी भरूंक सोदता म्हूण सारकी ओडती बेसांवां तो तुमकां भरूंक सोदता. जुजे आपल्याचे भावांक तुवें तपासतालो तें कारण कितें? हांव ह्या देशाचेर आतां राज कोत्ता, सर्वेस्पण म्हाका इतलीं बेसांवां दिल्यान. तो हांवडेतालो पळय ताजे भाव पासून बरें जिवीत सारूंक. तो ताजी बेसांवां तांकां ते वांटूंक सोदतो त्या पासत तो बदल पळोवंक सोदतालो. जरी ते लोक अजून पर्यंत ते घातकी जिवीत जियेता जाल्यार, फोटी मारीत तो ते आसा जाल्यार ती बेसांवां तो कसो तांकां वांटतलो? त्या दिसा जुजेन सर्वेस्पणान दिला पळय त्या ज्ञाना वरवीं तांकां पारखिता. तांकां बऱ्या भाशेन तो तपासतालो. म्हज्या भाव भयणांनो, सर्वेस्पर जरी तर आयज तुमचे जिवितान पासून पारखिता जाल्यार, तुजें काळीज आनी तुजी चिंतना सगळें तो पारखिता जाल्यार, तुजी चाल पळय तो तपासता जाल्यार, आनी हो पवित्रपण दिश्टी पडटा जाल्यार, आनी एक वायट जिवीत दिश्टी पडटा जाल्यार, सर्वेस्पर तुका कसो बेसांव दितलो तें? बेसांव दितलो तें तुमी म्हाका सांगात. सर्वेस्पर आयज तुमकां तो तपासता. तुमचे भितर तो बदल तुमकां दाखोवंक जाता. गेल्या वर्सा तुमी वायट जिवीत जियेला, आतां हे नव्या वर्सान आनी तूं बरें जिवीत तूं सारताय म्हूण ह्या भाशेन तुवें दाखोवंक जाता काय? पयलो हांव एक खोटो मनीस कसो, एक बेबदो कसो हिंगा थिंगा भोंवता तसलो हांव आसलो, तसलें म्हजें जिवीत आसलें. पूण आयज हांव एक बरो घोव कसो, एक बरो बापूय जावन आसा. हें जिवीत हांव जियेता हे भाशेन तुवें दाखोवंक जाता. हांव पयलें कितलें व्हडलें झगडें कांड जावन आसलें आनी म्हज्याच हातीन हांवें म्हजीच फामिलीक सारकें तिका तोडून उडयली. आनी आतां हांव बरे भाशेन म्हजे फामिलीक बांदता म्हणून असलें जिवीत तुजें दाखोवंक जाता काय? हांवें म्हजे आवय बापायक घात घेतलो, आमी सगळ्यांचोच हांवें घात घेतलो, सगळ्यांक हांवें जायतो रोडयला. पूण आतां हांव सारकोच सुदरला. हांव तोंडे पिरायेर आसा पूण बरे भाशेन हांव जिवीत जियेता ह्या भाशेन तुजें सांगूंक जाता काय? सर्वेस्पर तुका बेसांवांनी भरूंक सोदता. तुका ही सगळीं बेसांवां मेळोवंक जाय जाल्यार तुजे भितर बदल आनी सुदरप जावचें. तुका दाखोवचें पडटलें तूं एक बरें पवित्र आनी बरें जिवीत जियेता म्हणून. जरी तो सर्वेस्पर तुजें जिवीत तो आयज तपासता जाल्यार तुजें जिवीत आयज कशें आसा काय? लेट्स प्रे. आतां सगळे मेळून आमी हांगासर आतां मागणें करुया. पवित्र सर्वेस्परा बापा, तूं सगळ्यां लागीं आयज सारकें शिटोळे करून उलयलो आसाय. बदलो घेवप म्हणल्यार हें कितलें भिरांकूल, आनी बदलो घेवप म्हणल्यार हें सारकें न्हू म्हूण आमकां गोमन आयला. आमकांच ते त्रासानूच घालता. तुज्या उतरा वरवीं तूं आमच्या लागीं सारको सुटावे भाशेन उलयलाय. बापा, जुजेचे भाशेन आमकां उत्मीक जिवीत दी. राग, दुयेंस आनी हेट्रेड हो बदलो हें सगळें जुजेच्या जिवितांत दिश्टी पडनासलें. असलें जिवीत आमकां दी तूं बापा. जे लोकांनी ताजो हेट्रेड केलो त्याच लोकांक थिंगासर तो आदार करता, तांचे पासत तो रडटा. असलें मन आमकां तूं दी आमी मागता. आयज कोण आसा जाल्यार तूं कोणाक तरी बक्षणें दिनाय आनी तूं तांकां हेट कोत्ताय जाल्यार, आनी तुवें पळय ह्या सेवका वरवीं तें उतर आयकलां, देवाचें उतर आयकलां, तुजें तें काळीज बदल आनी तुजें तें सभा बदल. कित्याक तुका बक्षणें मेळोवचें ना तें सोत जावन आसा. आयज तुवें हें मोलादीक लिसांव तुवें सगल्यांक आयज शिकयलाय. सगळ्याच्या जिविता वरवीं तुवें बरो उद्देश दवरला हें तुवें आमकां आयज सांगलाय. जरी तर हें आपल्याचें जिवीत सारकें करीत आनी तुजे इच्छे प्रमाणे तें जिवीत जियेत जाल्यार तांचें चिंतूंक जायना पळय तितलीं उरतीं बेसांवां तूं तांकां दितलोय. म्हज्या बापा, हें उतर आमच्या जिवितांत तूं भितर रिगय. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागणें कोत्ता बापा. आमेन. प्रभु के नाम से सबको शलोम। मेरा नाम सुनीता है, मेरे पति का नाम लक्ष्मण है। मैं अपने बचपन से ही यीशु मसीह को मानती थी। मेरी शादी के बाद मैं अपने पति को प्रभु के बारे में बताती थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनते थे। वो छोटा सा काम करते थे और उन पैसों से शराब पीकर घर आते थे। आप इस तरह से मत कीजिए, आप प्रभु को मानिए कहने से वो अपने मर्जी के अनुसार मुझे कहते थे।
कुछ दिनों के बाद मेरे पति बहुत बीमार पड़ गए थे। वो रोग के कारण उनका शरीर सारा जलता था और उनके घुटनों में दर्द देता था और वो रात सारा रोते हुए बैठते थे। वो हर जगह गए लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। वो दर्द को सहन नहीं कर पा रहे थे। एक दिन वो मेरे पास आकर कहे, हम प्रभु को प्रार्थना करेंगे। तब मैं और मेरे पति दुख से रोते हुए प्रभु को प्रार्थना किए। तब प्रभु आश्चर्य कार्य किए। उस भयंकर बीमारी से मेरे पति को छुटकारा दिए। तब से मेरा पति प्रभु को मानने लगे और हमारा जीवन ऐसा चल रहा था। शादी होकर 10 साल बीत गए थे लेकिन हमें बच्चे नहीं थे। बहुत से हॉस्पिटल्स गए, ट्रीटमेंट करवाए लेकिन बच्चे नहीं हुए। और एक दिन हमारे रिश्तेदार हमें कलवरी टेम्पल ले गए और उस दिन वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात किए। तुका भुरगे ना म्हणून तू निराशी थिंगासो जायना काय? जे भाशेन रिबेका थिंगासो भुरगे ना म्हणून दुखी असले आनी आयझॅक मागणे कोत्ताच सर्वेस्परान रिबेकाक आपल्याचे दर्शन दिले। जे भाशेन ताका एक भुरगे फावो केलो त्याच भाशेन म्हजो सर्वेस्परूय तुझे जिविताचो अपमान तो पुसून तुका एक अद्भुत भुरगो तुका तो दितलो। जरी तर तू विश्वास ठेवत जाल्यार सर्वेस्पराची महिमा तू खरेपणी पळयतलोय। प्रभु का वचन सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली। हमें प्रभु यीशु मसीह जरूर बच्चे देंगे, ऐसे हम विश्वास से रोते हुए प्रार्थना किए। हमारे आसपास के रहने वाले लोग कह रहे थे आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो, लेकिन फिर भी हम उनके बातों पर ध्यान नहीं देते थे। जब हम हॉस्पिटल जाते थे डॉक्टर्स कहते थे आपको बच्चे होना मुश्किल है, आप ऐसा करो कि कोई बच्चों को लाकर पाल लो। अब्राहम सारा को जैसे प्रभु बच्चे दिए हमें भी देंगे, ऐसे हमने विश्वास किया। और एक दिन मेरा तबीयत ठीक नहीं था, थकी हुई थी। तब मैं हॉस्पिटल गई और डॉक्टर चेकअप किए और मुझसे बहुत अच्छे बात बताए। 10 सालों से हमें बच्चे नहीं थे लेकिन अब मैं गर्भवती हूँ ये मुझे पता चला। मुझे बच्चे होना मुश्किल था लेकिन प्रभु मुझे एक बेटी दिए। आपको बच्चे नहीं है, आप चर्च क्यों जा रहे हो? ऐसे जिन्होंने कहा था वे हैरान हो गए। परमेश्वर हमें बेटी दिए, अब हम खुशी से हमारा जीवन बिता रहे हैं। वचन के द्वारा हमें हिम्मत मिला, इससे हम बहुत से लोगों को सुनाना चाहते हैं और अब तक हम 3 बार कलवरी आवाज के द्वारा सबको सुसमाचार सुनाए। सुसमाचार सुनाने के द्वारा बहुत से लोगों का जीवन सुधर रहा है। हम बहुत आनंदित हो रहे हैं। मेरे पति को सुधारे और हमें एक बेटी दिए। यीशु मसीह हमारे परिवार में खुशियों से भर दिए। हमें ऐसे जीना चाहिए कि परमेश्वर हमें देखकर खुश हो। वचन के द्वारा हमें सिखाए। सतीश जी को धन्यवाद। हमारे परिवार में आनंद और खुशियों से भरे हमारे प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा, आदर और गौरव मिले। कालवरीचो थाळो क्रूट आनी लोक आयज पळयता। फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिलान, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून साउथ इंडियेक, उर्दून जम्मू एंड काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेम्पल। कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टाव? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश करता। आता तुम्ही मातशें आयकात। रोमकाराची चीट अवेस्पोर 10 वोड 13। कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें। कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराचें नांवान मागणें करतलो ताचें थारोवण जातलें। जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केला पळय ते पातकाचें ताका बक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें। जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विश्वास ठेवंक जाय आनी विश्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय। सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय आनी कोणें तरी तिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार
त्या सांगपी मनशाक कोणे तरी ताका पाठोवंक जावो. कल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें करता जाणाव? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार करतात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशात फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत उंच नेपाळ पर्यंत आनी ह्या वाटेन रावता पळय ते अफगाणिस्तान पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसावन घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें. जे स्वत आमी जाणाव आमी ते दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणे तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगला. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिका प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुटावें करून ते उतर सगल्यांक सजमोवंक दर एकल्याक ताजी सजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांडटा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावयचो. जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें. हो भावार्थ कितें लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताजें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणे तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून ताचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी करतात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोवंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी, वो 2 म्हयन्यान एक पावटी, वो 3 म्हयन्यान एक पावटी. वो सर्वेस्परान तुजे जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां बेसांव फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्खे संवसारान पावोवपाची आमी कोशिश करुया. ही आमची जबाबदारी, ही आमी विसरचें न्हय. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.